हे इतले लोकांक हिंगा रावता पळय तांकां हायवे ती हायवे लोक येतलो वयतलो आमी हिंगा चिड्डून मेले लोक सेकेंडली आमी आतां सुसेगाद इतली वर्स काडली लोक एकमेकागेर पास जाताले हेणीच्यान तें बंद जालां हेणीच्यान वचपाचें हिंगा व्हड्यान लोक वयतालो आदले ट्रेडिशनल वे आमचो ते लोगून बंद जाले तें बंद जालां लोकांक वचों मेळना एक इस्कॉला वयता भुरगीं हिंगा इगोर्जी वयता भुरगीं सगळी सायड कितें आहा ते लोक ह्या सायड वयता पयलीं कशें वयताले व्हड्यान वयताले बरे भशेन एक्सेस आहलो कांय प्रॉब्लेम ना ते हे सगळें तो डॉग लागून आहलो तो लागून मोडून उडयलो सो इनडायरेक्टली ह्या लोकांक फायदो कांयच ना ह्या पुलाचो आतां तरी आसतना डेवलपमेंट जाय आमकांय जाय लोकांकूय जाय डेवलपमेंट जाय आमी ऑब्जेक्शन हाडना पूण कितें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल सफरींग आतां पळय हें काम करता आसतना हिंगा पायपलायन फोडल्या उदकाची लोकांक उदक ना ड्रेनेज ना आतां तें सगळें आमी लोकांक घेवन बसोन हें सेटलमेंट केलां आतां म्हणजे बेश्टें मलम लायलां लोकांक बेश्टें बाबा गांव जाला मातसो मलम लायला परमनंट सेटलमेंट जावंक ना अजून रायट येयलो कोणा सांगलें दे डिस्कस इन पंचायत कांयच ना इट्स लायक डिक्टेटरशीप म्हणजे सालाजार कहो गोंय चलयतालो या पणजी रावन आनी मडगांव रावन काणकोण चलोवंक सोदताय पूल बांदपाक लागून थंयचो व्हड्या खातीर आशिल्लो धोको खंय मोडून उडयला लोकांक यो वच करपाक त्रास जाता जोरी तर हिंगा ती तार सारकी जावन जाल्यार ते आमकां रॅम्प कोण दिता म्हूण सांगला सरान आतां एज पर रिजर्व त्या सायडीन तेंय बी कित्याक करूंक लायला त्या सायडीन एकदम त्रास आमकां कितली पाटी पडला प्रूफ गेल्या त्या पाटी पासून आनी एक पाटी तेमी फिलिंग केलोलें हाफ द वे फिलिंग करून आमी वचोंक मागीर स्टॉप केला तेमी तेमकां त्या फिलिंगा लागून आमकां आतां त्रास जाता वचपाक त्या तारीन पयलीं हांगा धोको हो धोको आनी तो धोको दोनी सारके बांदिल्ले आशिल्ले स्टेप्स आशिल्ल्यो कोण जाणटी ल्हान भुरग्यां सारकीं वचपाक शकतालीं आतां खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टरान ती माती काण कशी घाल्या थोडो जागो न्हंयतूंक फिलिंग केलां थ्रू व्हड्यान वचपा मेळना आतां ना व्हड्यान वचपाक मेळना सारको धोको नाशिल्ल्यान पूण हांगा पळय तें पायलिंग केलें पळय न्ही त्या पायलिंगांतल्यान पळय जो रॅब आहा तो रॅब थंय सोडप जाला पावसा पयलीं लोकां खातीर टेम्पररी रॅम्प बांदून दिता म्हण कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां कितना मीटर्स है वो 50-60 मीटर लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगा इट विल टेक 1 मंथ बिफोर मान्सून विल कंप्लीट तळपण गाजीबाग माशें ह्या 189 कोटींचे तिनूय पुलांचें काम जानेवारी 2016 चालू केलां माशें ते गालजीबागचो हो 100 मिटरांचो पूल कितलीं वर्सांच जालीं अडकला काणकोण कारवारचें अंतर 12 किलोमीटर उणें जातलें खंय पूण त्याच बरोबर पैंगीण बाजारांतलो सगळो ट्रॅफिक ह्या पुला वयल्यान कारवार यो वच करतलो प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकर.